इनॉग्रेशन जावन आसा रिटर्निंग वॉल ऑलमोस्ट 150 मिटर्स. हेजो एस्टिमेट जावन आसा ऑलमोस्ट 20 lakhs. एंड फाटल्या दिसांनी फाटले थोडे म्हयने आमी हांगा रिटर्निंग वॉल घेतलेले अलॉंग विथ द गटर एंड रोड एकदम बाद आसलो, वॉज व्हेरी बॅड. ते आमी फूल हें बी केल्लें आसा, टारींग बी केल्लें आसा. सो हांगा खूब कामां जाल्लीं आसा. एंड एक फुडाकारी कामाची घेवपी आमचो बाब फ्रँकी आसा. तो प्रत्येक कितें बारीक मोठें काम आसूं तो फाटल्यान लागता. एंड आमचो मिनिस्टर, आमचो गव्हर्मेंट आमकां फूल कॉर्पोरेशन दिल्लें आसा फॉर लास्ट 3.5 years. तशेंच मागता की आमचे सगळे मिनिस्टर बाब हें एक्चुअली पडटा PWD बाब सुदीन ढवळीकरान सदांच आमकां आपलो सहकार्य दिल्लो आसा. तशेंच बाकीचे मिनिस्टरान आमच्या मतदारसंघात तशेंच तांचो सपोर्ट जावचें आनी अशीच बरीचशी कामां जावची, कित्याक आनी 1.5 वर्स उरलेलें आसा. पूण जाता तितली कामां आतां आमच्या लोकांक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन दिश्टी पडटली. 3.5 वर्सां जे पळय काम जावंक जाय आसलें तेच्यान सुबेज काम हे वॉर्ड नंबर 5 जाल्लें आसा. आनी म्हाका खबर आसा की जेन्ना हांगा बारीक एक्सिडेंट जाताले आनी खूब प्रॉब्लेम जाताले आनी हे जे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमदाराचो हांव चड हातभार. कित्याक जेन्ना ताका सांगलें की बाबा ही अडचणी ह्या गांवचे आमचे वाड्याचे लोकांक रोखडेच रोड केलो 1 वर्सा पयलीं, थोडे गटर केले आनी कंटिन्युएशन आनीक 20 लाख जे पळय इम्पॉर्टंट काम आसलें. कित्याक जेन्ना आमचे हांगासरले भाव भयणी जेन्ना वयता आनी एक स्लीप जावन एक गाडी पासून वयताना सायडीक कितें एक्सिडेंट जावचें अशें प्रकरण फुडें आनी घडचें न्हू, कित्याक हेजे पयलीं घडलां. पूण आमदारान हो इनिशिएटीव घेवन जो आतां जो आमचो रिटर्निंग वॉल घालपाची आयज इनॉग्रेशन जावन फाल्यां काम जातलें. कित्याक हॉट मिक्स जातले सगळे रोडाचे आनी खूब रिटर्निंग वॉल. आनी म्हाका सांगपाकूय उमेद बसता फाटले दिसांनी आनीक एक इनॉग्रेशन केलें 2-3 सांतादुर्गा जे हें आहा सोसायटी तिसर एक काम चालू आहा, खाला दुयेरान काम चालू आहा. सगळ्याक म्हाका दिसता 1-2 कोटीची कामां सुरू जाल्लीं आसा.